काणी तांबडी मिरसांग बरेणार स्टॅन अगेरा मुल्की. प्रस्तुती रोहन अडकाबारे. अनिला लगे वेळ नतल्लो. कितल्या वेगान तो शिडी सोडून तिसरे माळयेर पावलो तें तो नेणा. पुरा सण्यान पांय वळताले. उस्वासाचे नियंत्रण चुकोवन खरच उपजाल्ली. ताणें परवा केली ना. आपल्या अपार्टमेंटात येवशेन ताणें पावलां विंचली. रजेर वेसा संतोष. लांबायच्या कामाच्या अनुभोगांत ताणें म्हयन्याची रजा खंयच्याय वर्सा चुकोवंक नातल्ली. वर्साचें काम तिडसून रजा लागीं पावतना अनिलाच्या शिराशिरांनी साहसी स्पिरीट सरतालो. काळजांत धदोस भरताली. मेंदू सुशेग आशेतालो. रजेच्या तयारेची सुडसुडाय. अनिलान घरचे खांबिणेसो भुतांव दामलो. दार उक्तें करतना जेस्सीतावन पुरपुऱ्यांची सांकळ चालू जातली म्हूण तो जाणासल्लो. जेस्सीन दार उगडन नाटकीय रितीन तोंड हिवळायलें. बायलांचो सामान्य नाटक हो. सुकी सोदून काडन घोवांचेर दबाव घालच्यांत तांकां समाधान. कपालार मांडल्लो घाम पुसून अनिल भितर सरलो. खंयसर नापाय जाल्लोय तूं? तुजो इरादो कितें म्हण म्हाका समजना. सूख उस्तोंक जेस्सीन घाळाय केली ना. दफ्तरांत आमचे कश्ट तुमकां कळनान जेस्सी. रजेर वेताना कामाची जबाबदारी दुसऱ्यांक ओपसूंचे कुशालयाचो खेळ न्हय. वहिवाटांत हजार समस्या असतात. परिहार दाखोवन दिजे पडटा. बॉसाक नाखुशी जाल्यार तो रजेची टिकेटी रद्द करूंक शकता. अनिलान डायलॉग उडयलो. वय पुरो म्हळ्यार तुज्या एकल्या वरवीं तुमची इतली व्हड कंपनी चलता. बडाय उलय नाका. पाड करन जेस्सी बेडरूमाक गेलें. आतां रजेर वेताना तरी समाधान सांबाळ. तांबडे मिरसांगेचो रंग दाखय नाका. अनिलान बायलोसो पटलाव केलो. हांव 5 मिनटांनी न्हांवन तयार जातां. देवा म्हज्या, आतां तूं न्हावंक भायर सरलोय? वेळाचें गिन्यान आसा तुका? वर दनपाराचें 1 जालें. 4 वरांचें विमान धरूंक आसा. आमकां एअरपोर्टाक पावोवंक पेल्ली 15 मिनटांनी हांगासर पावतलो. जेस्सी परत भिगडलें. पेल्ली जेस्सीचो भाऊ. फेलिक्स ताचें नांव. परगांवांत तांचे कुमकेक पावसो लागशिल्लो मनीस. कुरियर कंपनींत वावुरतालो. पेल्लीक वेळाचें गिन्यान आसल्यार नेंगी ताणें वेळार येवचें. ताचें येणें जायजे तर ताका कितले फावटी पेजींग करीजे तें तुमचो जाणाय. अनिलान गरजेवणे नकलां केली. अनउपकारी तूं. तो एकलो आसल्यान जालें. तुजी बुट्टी कामां करूंक आसतना मात्र तुका तसो उडास. ह्या शहरांत आमचे गरजेक पावची तुजी म्हणली कोणी आसात? भावाचेर तमाशे जेस्सीक पसंद जायनातले. जायत सैबिणी. पेल्ली शिवाय आमकां कोणूच नात. तेवय आमची भुरगीं खंयसर आसात? अनिल न्हावंक तयार जालो. तुज्यो तेगी दुवो फॅशन शोक भायर सरले बरे न्हेसून सिट्टींग रुमान बसून गजाली करतात. जेस्सीन आरस्या मुखार रावन केंस उगयले. अनिल बाथरुमाक धांवलो. झटपट न्हावन नाणयेतोन पाटी येताना बायलेचें बावल्लें तोंड पळोवन आजापलो अनिल. कितेंय फरामास घडल्या म्हूण ताका दुबाव आयलो. बायलांची सायकॉलॉजी विचित्र. घोवांनी सूख केल्यार तांची जीब पाजल्ले तालवारे बरी धार दाखयता. तांचे तावन फरामास घडल्यार ती घोवातावन दया अपेक्षितात. अनिलान अस्ड्यो वयर केल्यो. तुकाय उडास जावंक ना? तुकाय उडास करूंक जावंक ना? जेस्सी चिंतून उलयलें. कितें घडलां सांग. अनिलाक समजलें ना. जेस्सीची नदर खटल्यार दवरल्ल्या भांगराच्या खरंड्याचेर गेली. अनिलान ते दिश्टेचो पटलाव केलो. ताच्या कपालार मिरयो सरल्यो. हें भांगर
हें भांगार हांगासर कित्याक दवरलाय? केदाळे रजेर वेताना लॉकरान दवरताय तूं? तेवा म्हज्या हाकास म्हणचें बायलांची बूद दोंपरा सकयल म्हूण. आकलासलो अनिल. अनिलाचे बोबेक जिन्नी विन्नी आनी रेन्नी बेडरूमाक धांवून आयली. कितें जालें डॅड? विन्नीन आतुराय दाखयली. कितें जालें म्हणचें? तुमची मम्मी आसलें सर्व भांगार सांगाता घेवन रजेर भोवंक भायर सरल्या. अपरिचीत गांवच्या सोरांक नवेंच चॅलेंज मेळटलें. वंडरफूल. अनिलान दान साबलें. तेंच हांव सांगून आसा. बँकाच्या लॉकरान दवरूंक तुका उडास करीत आसलें न्ही. जेसीन घोवाक जबाबदार करचे प्रयत्न केले. म्हळ्यार तूं ल्हान भुरगें. तुका हर एक संगत हांवें उडास करनच जायचे. अनिल तापलो. प्लीज. जाल्लें जावन गेलें. आतां कितें करचें म्हूण सांग. पिल्ली 5-10 मिनटां भितर येवंक पुरो. जेसीन हात जोडले. घडीभर अनिल उलयलो ना. ताणें माथें करपिलें. कठीण सन्निवेशांत तकली वापारची सकत ताका आसली. हें भांगार खंयसर लिपोवचें? एक उपाव सोदीचे आसलो. इल्लेशें भांगार तर परवा नातल्ली. उण्यार उणें 5 लाखांचे नग. तूं उलयनाय कित्याक? जेसीक मावन सोसूंक जालें ना. तुजे लागीं केदाळे आयडिया उण्यो नात. बँकार दवरया म्हळ्यार वेळ उतरला म्हणालें जेसी. तें वय. हांवूय जाणा. आदल्या हप्त्यांत ह्या बिल्डिंगांत 2 चोरयो जाल्यात. काबटांत सोडण्याचें मूर्खपण. बरें कितें म्हळ्यार रजेर हें भांगार तूं सांगाता घेवन वच. अनिलाक उपाव जळकलो ना. म्हळ्यार ह्या राजेर हांव बलयेची शिळी जातली. कोणी म्हजे भांगार लुटतलो, सांगाता गोमटी लुंवतलो. एके म्हयन्याची रजा आखेर जाताना ह्या भांगाराचेर निगा दवरून हांव पिशी जावंक आसा. जेसी बिलकुल तयार नातलें. आनी एक उपाव आसा. अनिलान वाऱ्यार चिरपोट मारलें. कितें? पेल्ली लागीं दिल्यार कशें? अनिल जापेक राखून रावलो. पेल्ली लागीं? रेन्नी आजापलें. नाका. आपूण खंयसर आसा म्हूण गिन्यान नातलो मनीस हें भांगार कशें सांबाळटलो? ह्या घरांत सोडून वचून चोरी जावचे प्रास पेल्ली लागीं दिल्यार ताणें बेजबाबदारीन ह्या घरांत सोडून वचून चोरी जावचे प्रास पेल्ली लागीं दिल्यार ताणें बेजबाबदारीन होगडावचो अवकाश चड आसा. जेसीन नाखुशी दाखयली. तें वय डॅड. जेन्नी म्हणालें. दुसरो कितें उपाव म्हाका जळकाना. अनिलान माथें खोरपिलें. पेल्ली नेवचो वेळ जालो. हांव एक आयडिया सांगो. जेन्नीन तकली वापारली. विग्गी सांगो. जेसी आमसोरलें. फ्रिजरांत. जेन्नीन. फ्रिजरांत. प्लास्टिकान पॅक करून फ्रिजरांत दवर. ह्या घरांत चोर रिगल्यार फ्रिजान सोडचो ना. ह्या घरांत चोर रिगल्यार फ्रिजान सोदचो ना. फ्रिजांत नदर घाल्यार प्लास्टिकान गुटलायल्ली पोटली कितें म्हूण कळीत जावची ना. जेन्नीन ताळयांचें निरीक्षण केलें. चेडवाचे तकलेंत बंडू आसा. जेसीन शाबासकी पाटयली. आयडिया पाडना. दुसरी वाट ना. विन्नीन पाठिंबो दिलो. इतलें चिंतलें पुरो. सडीत वेळ इतलें चिंतलें पुरो. सडीत वेळ व्यर्थ करचो नाका. रेन्नीक ही तकले फडाफड पुरो जाल्ली. इतलीच तुमची जणवाय? आयच्या काळार नग आनी काळो दोडू कोमोडाचे टांकींत आनी फ्रिजांत लिपोवचो विशय सोरांक मात्र न्ही, इन्कम टॅक्स ऑफिसरांक कळीत आसता. म्हळ्यार आमी पेट्यांक काण दवरून गेल्लें बरें जालें. अनिलान आक्षेप काडलो. अशें चिंतून बसल्यार आमी रजेर गेल्ले बरीच. जेसीची तकली फुटताली. ताचे इड्यांत पेल्ली खंयसर नापाय जाला गे. 1 मिनीट. अनिलान भांगाराचो करंडो हारायलो.
घडीभर कोणूच उलयले नात. ताणें अनिलाचो पाटलाव केलो. तांणी अनिलाचो पाटलाव केलो. किचनाक आयिल्ल्या अनिलान करंड्याक दिसाळें गुटलावन मास्किंग टेप मारली. पार्सेल खंयसर लिपोवचें म्हूण चिंतून ताणें किचनांत नदर भोंवडायली. गॅस सिलिंडराच्या बगलेन विशेव घेवचे तांबड्या मिरसांगेचे बॅग ताच्या दोळ्यांक सांपडलें. ताच्या तोंडार हांसो सरल्यो. एका म्हयन्या आदीं गांवांत आवन वताक सुकोवन हाडिल्ली तांबडी मिरसांग. अनिलान भांगाराची पोटली मिरसांगेच्या बॅगान चेपून रिगयली. सर्वांच्या मुखाबळार समाधान उदेलें. शारांत मिरसांगेची सोरी हांवें आयकूंक ना. अनिलाक हांसो उमाळोन आयल्यो. भियेनाकात. मुखल्या वर्सा रजेर परत वेता पर्यंत हें भांगर हांगाच दवरयत. लोकाराक गरजेवणें करस. शारांत मिरसांगेची सोरी हांवें आयकूंक ना. भियेनाकात. मुखल्या वर्सा रजेर वेता पर्यंत हें भांगर हांगाच दवरयत. लोकाराक गरजेवणें करस. अनिलाक हांसो उमाळोन आयल्यो. अनिलाक हांसो उमाळोन आयल्यो. सर्वां सांगत आस हांसलीं. तितल्यार दाराची खांबीण वाजली. पेल्लीचें येणें जाल्लें. तांणी वेळ विबाडलो ना. तांबड्या मिरसांगेंत लिपयल्ल्या भांगाराच्या खरंड्याक तीं तितल्यारच विसरलीं. रजेचो स्पिरीत फाटीं आयलो. ती एअरपोर्टाक वचूंक भायर सरलीं. भांगाराचो उल्लेख तांणी पेल्ली लागीं केलो ना. हफ्त्याक एक पावटी तरी येवन घर पळोवंक विसरा नाका. जेस्सीन भावाक उडास केलो. हफ्त्याक एक पावटी तरी येवन घर पळोवंक विसरा नाका. उदक आनी वीज सक्तीचें बिल्ल आयल्यार फारीक कर. झाडांक उदक घालूंक विसर नाका. झाडां मेलीं तर उपरांत निभा दिनाका. जेस्सीन भावाक उडास केलो. एअरपोर्टाक पावता पर्यंत जेस्सीची लदीन सुकली ना. पेल्लीन खंयच्यायकी ना म्हळें ना. तांकां सर्वांक बरें मागोवन पेल्लीन आपली वाट धरली. भयणीचे रजेचे 25 दीस खबरेवेणे पाशार जाल्ले. मुखल्या ब्रेस्तारा फाटीं पावता हांव म्हूण जेस्सीन सकाळीं फोन केल्लें. पेल्ली गडबडलो. ताणें अनिलाच्या घरा भेट करून जायते दीस पाशार जाल्ले. आयतार जाल्ल्यान सांजेर मिसा उपरांत ताणें भेट केली. घरांत धूळ मांडल्ली. जडां सुकुल्लीं. बिल्लां आनी तप्पल एकठांय करून ताणें मेजार दवरलें. पयलें झाडाक उदक घालें. झाडांची स्थिती पळयतना जेस्सीची प्रतिक्रिया चिंतून ताका भिरांत भोगली. व्हॅक्यूम क्लिनर चालू करून ताणें धरण साफ केली. सफाई करतना हेणें सोरून आसच्यो बारीक गुंगोर किडी पळोवन तो आजापलो. ह्यो क्रिमी खंयतान उदेल्यो. डेटॉल घालून धरणेची नितळाय केली. उपरांत पुरासाणेन ताणें फ्रिजांतली बियर काडली. टीव्ही चालू करून तो सोफाचेर गडलो. बियर स्टुलाचेर दवरतना कितें सरचें ताच्या गुमानाक गेलें. सोफाचेर बारीक जिवी हेणें भोंवताल्यो. अनिलाच्या घरांत क्रिमीनी कशें रास केलां. क्रिमीचें मूळ खंयसर म्हूण सोदचें. पेल्लीची तकली विरार जाली. बियरीचो घोट घेवन तो किचनाक गेलो. कितेंय बुरशें ताच्या दोळ्यांक दिसलें ना. ताणें कोणच्यान सोदना केली. 5 मिनटांनी गॅस सिलिंडराच्या बगलेन आसच्या प्लास्टीक बॅगाचेर ताची दिश्ट चरली. वजन 2 किलो तरी आसतलें. ताणें बॅग उक्तें केलें. तांबडी मिरसांग फुरंगेल्ल्या मिरसांगेत हांवन क्रिमी उपजाल्ल्यो. ल्हानश्यो हजारांनी जल्म घेतिल्ल्यो क्रिमी. ताणें बॅग सारकें बांदलें. भोवशा मिरसांग सारकी सुकानासतना शेळ्याराक ह्या जिवींचें येणें जाल्लें. पेल्ली आपणायतल्याक हांसलो. फाटीं सिटींग रुमांत येवन तो इल्लोसो वेळ टीव्ही देखच्यार पडलो. बियर खाली केली. टीव्ही बंद करून तो वचोंक तयार जालो. 20 सेकंद बंद केली. फ्लॅटांत हांवन भायर येवन ताणें दार बंद केलां मात्र
ताका कितेंय उडास आयलो. पाड जाल्ल्या मिरसांगेची पोटली सोडून गेल्यार उपरांत जेस्सीच्या तोंडांतले कोणें आयकुचें. जेस्सी मोगाळ वय, पूण पुरपुऱ्यांची गजेट आनी कांय चिल्लर न्ही. किचनाक येवन मिरसांगेची पोटली पेल्लीन उखल्ली. फ्लॅटाक ताले मारून तो सकला बांदपा भायर पावलो. तांबड्या मिरसांगेचे बॅग कचऱ्या पेट्यांत उडोवन पेल्ली सलतस रावलो.